Just imagine. Iffy. Goyan ata permanent, but this iffy was all about Wag's temperament. 44th इफ्फी गोंयांत सध्या चालू आसा. आमचो इफ्फी रिपोर्ट दिल्या शिवाय कशें जातलें? जस्ट इमॅजिन. इफ्फीची चीफ गेस्ट सुझन सॅरंडॉन हिचें नांव ऑलमोस्ट कोणाकूच सारकें प्रोनावन्स करपाक जमलें ना. कोण तिका सॅरिडॉन, कोण तिका एनासीन. सीएमान तर चक्क वेळ मारून येल्ल्या भशेन तिचें नांव घेतलें. चीफ गेस्ट सुझन सॅरडॉन. जिरी मेंजेला मऱ्यान जर तामीळ रिकॉर्डी लावन डान्स प्रोग्राम केलो जाल्यार कितें जातलें? जिरी मेंजेल अस्वस्थ. सुझन सॅरंडॉनाक तर कळत ना कितें चल्लां एक्झॅक्टली. ऑरेंज कुर्तान आसा ते पंडित बिरजू महाराज ते कळ्ळें, बट सायडीक आसा ते पयलीं कोण ते कळ्ळें ना. हांवें मनान म्हळें कोण तरी उस्ताद XYZ ABCD 1 2 3 4 खां अशें कितें तरी आसतलें. आनी येस, तेंचें नांव अशेंच आसा, उस्ताद निशात खान. And the melodious Ustad Nishad Khan. जिरी मेंजल अगेन. कळटा बेजार जावन ताळयो वाजयता. Look at these Indians. They waste half of their time doing namaste. पर्रीकर सर असल्या फंक्शनाक कम्फर्टेबल नासता हे जग जाहीर आसा. आनी सिने अभिनेत्री रेखा फुडें तर भले भले अनकम्फर्टेबल जातात. मतलब आज भी मेंटेन है. Thank you. Well, if that wasn't colorful and energetic, I don't know what is. And how can we forget Nana Patekar? He was also there. अच्छा है, बहुत अच्छा है. मैं जानता हूँ रानी मुखर्जी बहुमान क्यों नहीं स्वीकार कर रही. उसे शॉल का कलर पसंद नहीं आया. आ गए साल में एक बार सिनेमा करने वाले आ गए साल में एक बार. क्या बात है. एक शॉल मैं भी पहनाऊंगा. कभी 101, कभी 102. नमस्ते. And Susan was lost. आणि हो सीन वर्सा वरस दर इफ्फीक पळोवंक मेळटाच. हेज्या शिवाय इफ्फी कशी जातली? How many seats are vacant there? You report first. How many seats are vacant there? मित्रांनो, हो लास्ट वीक आमच्या खातीर सामको बिझी गेलो. वी वर टू बिझी. म्हाका एकट्यान जाल्लें की हांव इफ्फीच्या इनॉग्रल सेरेमनी कित्याक येवंक ना. हांवें सांगलें ताका, अरे बाबा आय वॉज बिझी रिपेरिंग माय बायसिकल. ती खुबशीं कामां थंय पेंडींग आसली. हांव वचूंक ना तें सोडा. इफ्फी घरचीं मनशां येवंक ना, स्वता घरचीं. कित्याक येवंक ना ती? डोंट डू नॉनसेन्स विथ मी. आय एम सुरेंद्र फुर्ताड, not Manor Parikar. Speak properly with me. I'll twist your arm. I'll kick your butts. Shut up and bounce. What is this nonsense? You're calling at 3 o'clock for 3:30's function? Keep the phone. What's wrong with the AG? They're calling me Surendra Sirsat instead of Surendra Furtado. Talking to the mayor. Mayor, what happened? It seems you were called for IFFI inauguration ceremony when Kamal Hassan was delivering his speech. Tenna tuka Paul invite. You will be surprised. Yes. We like surprises. That Mr. Manish Tiwari's dinner at Siddhartha Goa last night was at 8:30, and I get an invitation at 8 o'clock at night. Half an hour notice. आवाय कितें? आमच्या घरान सुद्दां जर आमी 10 जेवपाचे आसत जाल्यार आमी 7 सांगता की जेवण रेडी आसा म्हणून. आमी इतले इन्फॉर्म करता एडवान्स.
Surendra Bab, I had sent invitation of my wedding anniversary next month. मेळे न्हू तुका मेळे न्हू I just stored the invitation. कित्याक रे बाबा त्यांचो राग आमचेच राग काडलो तुझे सोड ESGच्या वायस चेअरमॅनाक अर्देवर आसा म्हटल्यार इन्विटेशन पावले खंय इफ्फीचे विष्णू वाघ इज हेविली अपसेट विथ पर्रीकर I will request him to come and have coffee with me. Oh, enemies friend. Okay, what about Jiri Manjal? He understands nothing of IFFI. Jiri Manjal understand nothing of IFFI? सुरेंद्र फुर्ताडोची तकली शांत जावन मागीर उलोवया तेजे कडेन आतां भडकला तो मातसो सद्या मागीर उलोवया इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारीक मेळोन क्लियर केल्लेलें बरें की कित्याक हो सगळो गोंधळ जाला तो कोण जबाबदार हेका जस्ट इमॅजिन तिवारीजी what is the problem? Why important persons were not invited on time? Why this type of things are happening? Vishnu Wagh was on recorded Union Ministry, was doing this purposely. And this is not the first time that it is happening. It is the 44th time it is being done. Okay. But what is this year's IFFI all about? Is it about politics? Is it about branding? Is it about scoring points? Is it about another scam? What is this year's IFFI all about? XXXXX. What's sir? XXXXX. Sir, we saw during IFFI inaugural, you were unnecessarily feeling shy when you were honoring film actress Rekha. Why, sir? Okay. Maybe this is the most difficult question for people who were young in 70s and 80s. Final words from you, sir. उर्दू का शेर है कि हम आए हैं रहेंगे ये रेगिस्तान नहीं है पर इस गुलिस्तान को और गुलिस्तान बना के जाएंगे ये बादलों की इस भीड़ में हम सया से हैं गरज के आए हैं बरस के जाएंगे लगता है 2 दिन गोवा के शेर के साथ रह के उर्दू के शेर मारना सीख गए गोवा के शेर म्हणजे वाघ रे आमचो जस्ट इमॅजिन इफ वी इन्वायट पावूंक ना डेप्युटी CM आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर दोगूय बेजार आसलेच हें आमकां खबर आसाच आनी एका मिनिस्टराक अशेंच इन्वायट लेट पावले ही वॉज कंप्लेनिंग टू CM डायरेक्टली ESGन आमकां SMS करून इफ्फीचो इन्विटेशन धाडले CM सर हें कितें आमकां म्हणून कितें सेल्फ रिस्पेक्ट ना काय कितें हे वेस्ट सँटी जावनाका रे तूं कितें करतलो आहलो इफ्फी वचून तुका खबर आसा जिरी मॅन्जल आनी सुझॅन सॅरंडॉन कोण खबर आहा तरी सुद्दां सबटायटल्स वाचून इंग्लीश पिक्चरां पळोवपाची संवय आसा आमकां स्टार मुवीजाचेर तशीच पळयता हांव बरें एक काम कर म्हाजे कडेन 10-12 इंग्लीश पिक्चरांची DVD आहा ती दिता तुका सुशेगाद घरा कडेन होम थिएटरार पळय बेश्टो हें करूं नाका While Parsekar is fuming over late invitations, ESG Vice Chairperson Vishnu Wagh is still hoping to meet Sonakshi Sinha. Gandhi baat, gandhi. Just imagine. Vishnu sir, if fix scam जाता अरे ESG करता न्ही सर हांव कितें दुसरोच प्रश्न विचारपाक सोदतालो आनी तुमी म्हाका पळय विसरयले आतां आम्ही आयकला की यू आर ट्राइंग फॉर सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी वी आर ट्राइंग सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी शुअर येतलेच इज देयर एनी गॅरंटी दॅट सोनाक्षी सिन्हा विल कम आय एम पेइंग स्पेशल अटेंशन टू इट इतले ह्या लेवलार पण सोनाक्षी सिन्हाची उपस्थिती इतली कित्याक जाय सामकी कंपल्सरीली कित्याक जाय नाल्यार कितें जाता कोण येना मरे कोण येना अशें जाता न्ही अशें But why only Sonakshi Sinha? What is the reason? There's no reason. What reason I can cite you? I know, sir, why you are so keen on calling her. Because she is daughter of BJP leader Shatrughan Sinha. But first of all, is it confirmed that Sonakshi Sinha is coming? She has told us. She is coming. She is confirmed. She is confirmed. But she has told us if possible, I wrote to her specially.
ओके बरें तूं कितें इतलो मुरगुड्डा इश्टानो आमी घेवया हांगा एक बारीकसो ब्रेक लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक जस्ट इमॅजिन वेलकम बॅक इश्टानो सनी देओलाक न्हू इश्टानो बेश्टो राग येना केन्ना कोणें केन्ना अशें हांगा अशें तशें कितें म्हटलें जाल्यार ताका राग येता तसो राग न्ही तो आमी कितें करता आमी हांसून ओगी रावता आनी तो विशय हें करता तो रियॅक्ट करता म्हणून तो रागान आतां लेटस्ट सनी देओलाक कोणें भडकयलो सनी देओलाक कोणें राग हाडलो तुमी इमॅजीन करूं शकना There is absolutely no control of what the electronic media is doing, or there is no check or balance. ओए ये क्या कह रहा है अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कुछ कहा तो मेरा 2.5 किलो का हाथ याद है ना मैंने दामिनी में चड्डा को कैसे मारा था और किस चेक और बैलेंस की बात कर रहा है ना हम चेक के लिए काम करते ना हमारा कोई बैंक में बैलेंस रहता है If I am defamed by an electronic media, I have no forum to resolve my grievance. No forum. Not the court, not the government, not anybody. ओए ना सरकार ना कोर्ट कोई नहीं जाएगा तुझे बचाने के लिए अगर तुझ पे कल कोई नौबत आ गई तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही तुझे बचा सकती है शायद तुझे याद नहीं एक सरकार बनाती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और गिराती भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है It's just a personal view and also a view that I have placed at so many platforms in the past that there has to be some sort of a regulation on the electronic media. ओए बस कर बलविंदर बस कर तुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत अब दिखानी पड़ेगी अब तेरा फोन बजेगा जब तू देखेगा कि किसने फोन किया है तू आगे कुछ भी नहीं बोल पाएगा What we are doing as media in the state of war. With these few words, मिनिस्टर दिलीप पर्वळेकर सध्या सन्मान आणि टुरिझम या विशयांनी इतलो ग्रासलेलो आहा की ताका खंयच्या फंक्शनाक कितें खंयचो विशय काडपाचो तेच समजना आला आतां म्हाका सांगा महिलांच्या फंक्शनाक सन्मान डेट्स कित्याक डिक्लेअर करपाक जाय आसल्यो ऑफकोर्स सन्मान थारलेल्या दिसाचेरूच जातलो ऑफकोर्स परसेप्ट म्हाजो गट निखील चिनाप्पा भुरगो आसा अजून कळना ताका आमच्या खात्या वतीन आनी खास करून म्हाज्या वतीन तुमकां सगळ्या बायलांक सन्मानाच्यो उनउनीत परबी आनी आमंत्रण मुजरत येवचें पुंडलीक नायकाक एक दीस हिंदीन भाशण करचें पडलें तेन्ना कितें जालें नायक बाबाक कितें उलोवपाचें तेंच कळना जालें जें कितें तेणी हालीं टीव्हीचेर पळयलेलें आनी आयकलेलें तेंच तेच्या तोंडार आयलें काय कितें चोली के पीछे क्या है शीला की जुबानी मुदनी बदनाम हुई बदतमीज दिल इतली हिंदी येता ताका इश्टानो मनोज कुमार इफ्फी गेल्लो तेचो एक म्हाका एक जोक म्हणजे असो म्हणजे स्वता येवन म्हाजो घडयलेलो मनोज कुमार जेन्ना कॉलेजीन आसलो न्हू तेन्ना एक चली तेजेर सॉलीड मारतालें सामकें आनी व्हॅलेंटायन्स डे दिसा ते सामकें रावले की मनोज कुमार ते ताका म्हणटलो म्हणजे तें आयकोंक सुद्दां मागीर तेणी त्या चेडवान सुद्दां मनोज कुमाराक म्हटलें मेळ्ळें तेन्ना मैं जानती हूँ तुम आज मुझे वो 4 शब्द जो मैं सुनने के लिए तड़प रही हूँ वो तुम कह दोगे मैं जानती हूँ